नमस्कार आणि येवकार तुमका सगळ्यांक परत एकदा गोयची अस्मिता या कार्यावळीत। तर गोयाच्या हिरवेगार जंगला मधोमध एक महादेवाचे प्राचीन काळातले जे 13व्या शेकड्यांनी जाल्ले अशे देऊळ असा, तांबडी सुर्ला हांगा। हे देऊळ जे असा ते फक्त गोयानूच न्हय तर अख्ख्या भारतान फामाद असा। हांगा जायते भक्त लाखांनी भक्त हांगा येतात दर्शन घेवपाक। चला तर दर्शन घेऊया आणि अध्यक्षाकडे उलोवन जाणून घेऊया या देवळाबद्दल। तांबडी सुर्ला हे 13व्या शेकड्यातले शंकराक समर्पित केल्ले देऊळ आणि गोंयांतले सगळ्यात पोरने अस्तित्व आशिल्ले देऊळ असा। कदंब राजवंशाच्या काळान बांदिल्ले हे देऊळ जे एक रेअर एक्झाम्पल असा कदंबा स्टाईल आर्किटेक्चराचे, जे ब्लॅक बेसल्ट फातराचेर कार्विंग केल्ले, जे फक्त डेक्कन प्लेटू हांगा गावता आणि गोंयान खंयच गावना। डेक्कनाच्या पठारांतल्यान हाडिल्ले काळ्या बेसल्ट फातरांतल्यान पुरायपणान कोरातिल्ल्या कदंब शैलीच्या वास्तुकलेचो एक दुर्मिळ नमुनो असा। ह्या व्हडल्या फातराक कुशळ कारागिरान बारीकसाणेन आकार दिलो आणि एकठांय केलो आणि 7 शेकड्या परस चड काळ घटमूट उबी आशिल्ली बांदावळ तयार केली। नमस्कार प्रदीपदा, तुम्ही देवळाचे अध्यक्ष न्हय? आमका देवळाबद्दल मातशी माहिती सांगता? तांबडी सुर्ला हे प्राचीन महादेवाचे मंदिर 13व्या शतकान कदंबा काळीन राजान बांदलेले आसा आणि ते बेसल्ट स्टोन हेजे पासून बांदला। हे देऊळ पयली गोंय स्वतंत्र जावन हे गोवा गव्हर्मेंटान घेतला आणि तेंच्यांनी डेव्हलप केले। तशेंच आमचे गांवचे लोक हांगा ती पुजा आणि कितें बाकी करताले आणि त्याच्या उपरांत 1971 ते आर्किओलॉजी ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया तेंच्यांनी घेतले आणि ते प्रोटेक्टेड मॉन्युमेंट अशें डिक्लेअर केले आणि त्याच्या नंतर ते मेंटेनन्स बाकी ते पळयता। कळ्ळें। सो गोंयान खूबशीं देवळां आसा महादेवाची, सो हे देऊळ कितें अशें वेगळे हे करता? युनिक म्हटल्यार कशें आसा, हे देऊळ सगळें एक फातरा पासून केल्लें ना, तेका जे सिमेंट अशें कांयच यूज केल्लें ना आणि हे देवळाचे मेन फेसिंग आसा ते पूर्वे कडेन आणि ते सूर्याची पयली किरण जे आहा पळय डायरेक्ट ते आमच्या लिंगार पडटा। मदीं ते गर्भगृह मागीर अंतराला म्हणा आणि शोभा मंडळ मातशें 3 तेजी हे आसा। वयर मागीर अष्टकोन फ्लावर आहा, मागीर नंदी आसा, सायडीन आमचे महिषासूर मदनी आहा, देवीचे मूर्ती आसा, त्याच्या उपरांत मागीर गणपतीची आसा, विष्णू आहा आणि त्याच्या वयर आमचे ब्रह्मा आहा, मागीर भैरव आसा, मागीर नारायणाचे आहा। अशें करून चारय बाजून ते अशें सुंदर अशें ब्युटिफूल परिक्रम केल्ले आणि ते एक बरें दिसता पळोवपाक। ओके। देवळाच्या पयसुल्ल्या रानाच्या सुवातेक लागून ह्या वाठारांतल्या हेर जायत्या देवळांचेर जाल्ल्या घुरयो आणि नश्ट जाल्ल्यान तिगून उरपाक आदार जालो। मुखेल वसवणुके पासून लिपून राविल्ले हे शार शेकड्यांनी वर्सां सुरक्षीत उरले आणि आयज लेगीत गोंयच्या पुर्विल्ल्या अधिकात्मक आणि वस्तुशिल्प दायजाचे प्रतीक म्हणून उबे आसा। सादारण आकार आसून लेगीत हे देऊळ बारीकसाणेन आणि कारागिरीन गिरेस्त आसा। मंडपाचे खांबे सोबीत नक्षीकाम करून गुंतागुंतीचे नक्षीकाम, साखळ्यो आणि जनावरांची नक्षीकाम केल्यात। तातून घट फातरांतल्यान कोरातिल्ले हत्ती आसात। वयल्या क्षेत्राचेर त्या काळातल्या कलमात्मक उत्कृष्टतायेचे दर्शन घडोवन हाडपी बारीक नक्षीकाम केल्ले कमळाचे नक्षीकाम आसा। देवळांच्या वण्टीचेर आशिल्ल्या फातराच्या पॅनलाचेर देव शिव, विष्णू आणि ब्रह्मा हांच्यो मुर्त्यो दिसतात, ज्यो देवळाच्या पवित्र चित्रांत भर घालतात। ह्या देवळान व्हडा उत्सवान मनयतात असो सण खंयचो आसा? एक म्हणजे हांगा श्रावण जाता, एवरी श्रावणान आमी हांगा सोमारचे अभिषेक सोमार करता आणि अभिषेक आणि लोक खुबशे लोक हांगासर येता। तशेंच हांगा महाशिवरात्रा जी आहा ही व्हडली जाता आणि कमीत ते 10,000 15-20 हजाराचे वयर अभिषेक घालता आणि दर्शन घेवपाक अरावंड लोक तशें सगळे पळोवपाक गेल्यार 30-40 हजार लोक जाता। आमी हांगासर हे बी करता, महाप्रसादूय दवरता लोकांक आणि महाशिवरात्री महाप्रसाद असता। त्याच प्रमाणे खूप वर्सां पयलीं आमची ती पार्किंग प्रॉब्लेम आसली ती आता ह्या वर्सा आमी ती पार्किंग बरी वाडयल्ली आसा आणि पार्किंग प्रॉब्लेम ह्या वर्सा सुटलेला, काय प्रॉब्लेम जावना आमकां। हांगा खुबशे लोक म्हणजे खुबशे पर्यटन देऊळ पळोवपाक येता, सो तेंचे विचार कशे कितें आसा?
हांगा जे पर्यटन येता पळय ते हांगा भाविक जे आमचे आहा ते आस्था घेवन येतात देवळान हांगासर. म्हणजे तेंची हांगासर थोड्यांचे अशें मान्य म्हटल्यार जाता की तेंची जी काही कामां वाडलेली आसा कितें आसा पळय ती तेंची जाल्या हांगासर देवा कडेन येवन कंप्लीट जाल्या. त्याच बरोबर हांगा पर्यटन वाडलेल्या कारणान आमच्याही गांवांत थोड्यांक रोजगार मेळ्ळा, काम मेळ्ळा आनी तेंचो बिझनेस चलता. कळ्ळें. आणि हे देवूळ आमच्या गांवा पासून एक 500 मिटर अराउंड 500 मिटराच्या पयस आहा आनी हांगा एक पीस आनी अशें शांतता अशें आनी लोकांक एक येवन हांगासर बरें दिसता येवन कळ्ळें. बसोन हें करपाक. ओके. सो जे भक्त आसा थोडे जाण पाया पडपाक येता, थोडे जाण बेश्टे भोंवपाक येता. सो तेंचो डिफरन्स कशें कितें करतले तुमी? थोडे ते देवूळ पळोवपाक येता अशें आनी थोडे आपली आस्था घेवन येता म्हणजे भावीक जे आहा पळय देवाचें दर्शन घेवपाक. थोडे टुरिस्ट अशें म्हणून पळोवपाक अशें येता. कळ्ळें. तांबडी सुर्ला महादेवाचें देवूळ म्हटल्यार एक प्रोटेक्टेड सायट. बरोबर. सो ती मेंटेन करपाक कशें कितें जाता? ते मेंटेन ते आर्किओलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ते सगळे मेंटेनन्स जे देवळाचे आहा पळय ते पळयता. आनी जेन्ना हांगा आमचे फंक्शन जाता शिवरात्रा म्हण मागीर आनी बाकीचे म्हण आनी कसले फंक्शन जाता पळय ते फंक्शन आमी मेंटेन करता. म्हणजे आमच्या कमिटी आहा पळय ती पळयता आनी बाकीचे हांगा क्लिननेस आनी कितें आहा ते आमी करून दिता त्या टायमार. आनी बाकी हांगा सगळें दवरलेलें आमी डस्टबीन आनी कितें कितें सिस्टमॅटीक आमी तेंचे करून दवरला. आनी बाकी क्यू मेंटेन करपाचे आनी कितें करपाचें ते आमी आमची कमिटी पळयता. म्हणजे एक फेस्टिवल आसता त्या टायमार आनी बाकीच्या टायमार जे मेंटेनन्स आहा ते देवळाचे ते पळयता. आर्किओलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पळयता. ओके. तुमी एज अध्यक्ष म्हणून तुमचे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितें आसा? आमचे आतां कितें हांगासर जे भावीक येता ते बरे भशेन येवन आनी बरे वचपाचे. तांकां कितें जाय हेल्प जाय ते आमचे लोक करतात. आमच्या हांगा शॉपां बी आहा पळय सगळे ते कमिटी मेंबरच आहा आनी हांगा आमचेच कामगार आहा. तेंचे आर्किओलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया आहा पळय ते आमच्याच गांवचे कामगार आहा. जर केन्ना हेल्प लागलो कितें लागलें ते आमी तांकां अवश्य करता. कित्याक हांगा लागीं मेडिकल ना मागीर गॅरेज ना आनी कांय ना. सपोज गाडी कोणाची कितें उरली आनी कितें मेडिकल केन्ना प्रॉब्लम जाल्यार आमचे सदैव गांवचे लोक तांकां हेल्प करून आमचे कमिटी मेंबर आनी बाकीचे गांवचे लोक हेल्प करता आनी जी नेसेसिटी तांकां जाय पळय फॅसिलिटी ती आमी प्रोवायड करता. ASI टायम टू टायम मेंटेनन्स हय ASI टायम टू टायम मेंटेनन्स पळयता. तेंचे वर्करूय हांगा आसा, भितरय आसा, भायरूय आसा. प्लस तेंचे टॉयलेट फॅसिलिटी आतां हे आमचे रोड आहा ते टायम टू टायम तेंचे स्विपींग करप, झाडू मारप, हें करप, क्लीन दवरप ते टायम टू टायम सगळें ते पळयता, मेंटेन ते करता. देवळा भोंवतणी आनी कितें अशे प्लेसीस आसा? देवळा भोंवतणी म्हटल्यार आमची एक न्हंय आसा तेका आमी वजार सकला व्हाळ अशें म्हणटा, नांव दिला तेका आमी. आनी तेका ते देवूळ सगळे सायडीन आमी कंपाउंड वॉल काडलेलो आहा तेंच्यांनी आनी स्टेप्सां बी केल्या न्हंयेन वचपाक ते. आनी आमी सायडीक फुल्ल अशें जंगल आहा आनी गार्डनूय तेंच्यांनी आतां एक एफर्ट केला. पयलीं गार्डन नासलें, आतां गार्डन तेंच्यांनी आर्किओलॉजी सर्वे बीन तेंच्यांनी केला आनी सारकें बरें मेंटेन करून दवरलेलें आसा तेंच्यांनी. हे जे फातर दिसता पळय ते पांडव अशें म्हटलें वयता की ते पांडवाचे पांय लागला अशें म्हणटा. आनी हांगासर आमचे तुमकां एक देवूळ आहा पळय आमचें एक पयलीं आमचो नाग देवता तो सगळ्याक असो भोंवतालो. आतां चड ट्युरिस्ट आसल्या कारणान आयल्या केन्ना दिसना तो. पूण रातच्या टायमार केन्ना केन्ना आमच्या गांवच्या लोकांक पळयला आनी भितर तो असो भोंवता. कित्याक आमची ती फुलां बिलां अशी आसता पळय न्हू ती अशी विस्कळीत अशी स्प्रेड जाल्ली दिसता. म्हणून तो रातचो केन्ना केन्ना येता थंय. म्हणजे देवळान स्प्रेड आसता म्हणजे तो आसता देवळान तेन्ना. आतां दिसा तुका दिसना तो कित्याक लोक आतां चड जाला ट्युरिस्ट न्हू तेका लागून दिसा तो चड तो येना. पूण रातच्या टायमार आसता तो. म्हणजे चडशा टायमार केन्ना केन्ना दिसता तो असो डेली असो न्हू पूण आसता तेगे अजून पर्यंत हें आसा. गर्भगृह भितर उपासनेची मध्यवर्गीय वस्तू म्हणजेच शिवलिंग जाल्यार फातराचो नंदी शांत भक्तीन देवाकडेन तोंड करून बसता. दाट पाचवेचार आनी सैमाच्या आवाजान वेडिल्ले हे देवूळ उपासनेचे एक सक्रिय थळ आनी भक्तांक आनी भोंवडेकारांक एक शांततायेची सुवात जावन आसा. सादे पूण कलांतीत आशिल्ले तांबडी सुर्लाचे महादेव देवूळ गोंयच्या गिरेस्त भूतकाळाची जिती याद करून दिता, जंय इतिहास, श्रद्धा आनी कला एकसारक्या रितीन अस्तित्वांत आसा. तर हे आसले गोंयचे एक फामाद कदंब काळातले प्राचीन देवस्थान. हीच असली आमची गोंयची खरी अस्मिताय. तर अशेंच आमी तुमच्या मुखार एक गोंयची अस्मिताय परत घेवन येतले. पळयत रावात गोंयकारपण. तुम्ही पळयतात
गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.